मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकीपुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं ते ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रीपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। भटकळ वडील मठांतू स्वाम्यालय 5 ते 6 दिवसाचे हे वास्तव्यांत भटकळचे गांवच्या लोकांनी अत्यंत सहर्ष जावन गेलो, यथानुशक्ती त्यांनी सहभाग घेऊन गेलो। हे सर्वही वास्तव्याचे कार्यक्रम संस्थानाचे गौरवाक समजावून केलेल बद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची। भटकळाक ना खंयचे एक मोक्कामाक येवका म्हळ्यार कसले तरी ताची मागची एक भावन उरता। त्या भावन असल्यार मात्र स्वाम्याना हांग येवचेक एक अवकाश मेळटा। कशा नमुन्याची भावना विश्वास। आता तुम्ही कितें आपयलें स्वाम्याक, कितें आमंत्रण दिलें, कसली एक ताची मागची एक कारण आसा। ते कारण कसन की म्हळ्यार विश्वास। कसन विश्वास की म्हळ्यार स्वामे आमगेल्या गांवांत आयले, स्वाम्यान हांगा पादस्पर्श जाले, स्वाम्यान आमकां हांगा फलमंत्राक्षत दिवन घेवन आमकां आशीर्वाद केल्यारी आमगेले गांवची बर जाता, आमगेल्या कुटुंबाची बर जाता, आमगेले चरण पाळाले बर जाता म्हणले विश्वासारी तुम्ही स्वाम्याक हांगा आपयले। जर विश्वास ना दिल्यार तुम्ही आपेनाशे। लोकांक गुरुचेर एक विश्वास आसा, देवाचेर एक विश्वास आसा म्हणले एक कारणा निमित्तानच आज ही भटकळाक घेवन आमी हांगा पाविल्ले आसात। आनी कोणाचेर कशी कितले विश्वास करता ताका तशीच फल प्राप्त जाता। आमी सांगितलें विश्वासः फलदायकः म्हणून सांगितलें। तागे भावना खंयचे व्यक्तीचेरी खंयच्यो वस्तूचेरी कितले तागेले विश्वास उरता, त्या विश्वासाक समजावून घेवन ताका फल मेळटा। जर त्या विश्वासान तूं संशय असले तर ताका फल मेळटा। लेश मात्र संशय असल्यार ताका फल मेळटा। आमी केन्नाय सांगताची कितलेही दूध बरें उरल्यार वयताची एक थंब जाल्यार तंतू लिंबी रोस जावं पडले, लिंबयाचे एक ड्रॉप लिंबयाचे कशें पडल्यार ते दूध भायर सरता। तशीच कितलेकी विश्वास दवरून एक लेश मात्र संशय असल्यार तेन्ना ते फल मेळटा। पूण म्हालगड्यान सांगिल्लें आसा मंत्रे तीर्थे दैवज्ञे भेषजे गुरो यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी म्हणून सांगिल्लें आसा। मंत्र तीर्थ दैवज्ञ भेषजे गुरो हे स विशय आसा। मंत्र म्हळ्यार आमकां गुरु उपदेश जाता, नाजाल्यार ब्रह्मोपदेशा संदर्भार बापूसू चल्याक गायत्रीचे उपदेश दिता। आमी चरडाक वचून सांगतात म्हळ्यार दिवसा गायत्री जप कर देवा, दिवसा गायत्री जप कर तुका बर जाता, बरे बुद्धी येता, बरे तुका शिक्षणांत प्रगती जाता म्हणून आमी विश्वास घेवन चरडाक सांगतात। म्हालगड्याक विश्वास आसा की गायत्री जप केल्यार बर जाता, तूं चरडाक विश्वास केला म्हणून ना तो कसं काय तुम्ही बापूस कसली सांगता रे म्हणून पळय सकाळी उठता हात सकल घालता जप करता जालें। बापू सांगता न्ही नाजाल्यार तो म्हाका मारता, जप कर नाजाल्यार तो म्हाका मारता। तेतून हांव कसं करचें? तेतून ताका कळचें कितें रे हो एक 10 गायत्री मंत्र म्हणटा तशी करता, की तूं विश्वास ना ताका विश्वास ना।
कित्याक की म्हळ्यार बापूस गोश्टी सांगता ना बापूस कान धरता बापूस सवता बापूस मारता खंयची एक कारणा निमित्तान तो ताका कसं हानी जायना अशी म्हळ्यार कितें चुको सुचिको तरी हे करता विना विश्वास ना आनी केन्ना तो विश्वास करता की गायत्री उपासन केल्या निमित्तान म्हाका बर जालें ना एकादशी व्रत केल्या निमित्तान म्हाका बर जालें केन्ना ताका विश्वास येता आनी तेन्ना तो विश्वासार तो केन्ना करता तेन्ना ताका फल मेळटा विना बापसून सांगलें म्हणून गेलो केल्यार ताका फल मेळना खंडीत मेळना बापसून उपदेश केले आतां विश्वास दाखोवन की मंत्र जप केल्या निमित्तान मंत्रोपदेशाच्या बलान म्हाका बर जाता म्हणून ताका विश्वास ना केले चरडाक कसलेंच प्रयोजन ना कितले केल्यार वेगळे प्रयोजन तो मंत्रे तीर्थे तीर्थ म्हळ्यार तीर्थ स्नान आमी करताचे थंय आमी वाराणसी वताची के लोकांक आमी हरिद्वाराक वताची के लोकांक प्रयागाक वताची के लोकांक आमी श्रीरंगामाक वताची रामेश्वराक वताची थंय उठून आमी कसन करताची स्नान करताची वाराणसी गेल्यार गंगा स्नान करता आमी हरिद्वार गेल्यार पयलींच आमी थंय अलकनंदा स्नान करताचे अशी एक कडेन गेले रामेश्वराक गेले तेन्ना समुद्र स्नान करताचे ना श्रीरंगामा तूं गेल्यार कावेरी स्नान करताचे तुंगभद्रा स्नान करताचे ते लोकांक कसं जाता म्हालगडे धाकल्यांक सांगताचे तूं वाराणसी वता आसतना थंय मठ आसा आनी मठा सकल पंचगंगा घाट आसा आनी पंचगंगा घाटार नाल्ल्यार कसलेंच एक आमी दुष्ट कसले केलेले आसल्यार पाप कसले केलेले आसले आसल्यार ते सर्व नाश जाता म्हणून सांगले स्नान कर म्हणून सांगता आतां तो चल्ल्याक विश्वास ना बापसून सांगलें म्हळ्यार कितें तरी तो थंय स्नान करता ताका विश्वास ना बापसून सांगलें न्ही थंय गेले एक स्नान करता आमी सांगता न्ही अरे थंय गेले एक काणूक घाल रे थंय गेले स्वाम्याक भेटून यो रे हाका मनास की ना वच ना बापसून सांगलें ना तें फाल्यां कळटा ताका उठून 4 लोक गेले उरताची तो ताका विचारता मागीर पूत नाला की ना मागीर हे केलें की ना हे उठून एक विशय येता तेका नाका म्हळ्यार एक स्नान करचें आतां थंय के लोकांक दिसता थंय न्हांवका वेळ तसर एक परिस्थिती येता माती उता येता ना आनी कसलें शव ते हें जाता उरता मस्त तितले संदर्भ येता तेन्ना न्हांवका वेळ म्हणून गेले एक दिसता संशय मरे पडेलेरीची भयानक आनी हांतून जाल्यार मागीर पाप वत वेळ म्हणले एक संशय जाता हांतून स्मशानाचे एक वता उरता भस्मने घालत उरताची माती उता उरता हे हांतून जाल्यार मागीर पाप वत वेळ म्हणले एक ताका संशय आसा विश्वासाकिंता संशय हांग नाल्यार त्यांची पापूट म्हाका लागता म्हणून ताका भंय अशी आमकां विश्वास ना जर विश्वास असल्यार की गंगा नदींत न्हाल्ले म्हागे कुटूंब पाप धुवन वता म्हणून जर आसल्यार तो व्यक्ती त्या विश्वासार स्नान केलें म्हळ्यार ताका फळ मेळटा तर तीर्थ स्नान करता म्हणजे ताका विश्वास उरता की हांव स्नान केले निमित्तान म्हागे सर्व ही पाप निवारण जाता निवारण जायना म्हणून विश्वास ना जाल्यार निवारण जायत तर मंत्रे तीर्थे दैवे दैवे म्हळ्यार देवाचे ते तुमकां पयलीं तूं सांगलें आमी की देवाचेर आमी अखंड विश्वास दवरता लेश मात्र संशय करना शुका कित्याक म्हळ्यार आजी संतोष आसा देवाचेर विश्वास केला फाल्लेक थोडे तुमकां तुमगेले विरुद्ध कसले तरी एक निर्णय येता तांच्या कुटुंबात कसले एक घटना घडता तेन्ना आनी परतून देवाचेर संशय करतात सो लेश मात्र देवाचेर संशय करनाशी विश्वासारीची आमी मुखार सोडटा पूण दैवे दैवज्ञ ज्योतिषाचेर विश्वास करता किंतु ज्योतिष वैकेची तागेली तितलेची कर्मानुष्ठान उरता ताणें कसले सांगले उठू जायना ताण वैकेची एक मंत्र सिद्धी ताणें घेतली उरता ताण वैके दिवसा जप अनुष्ठान स्तोत्र पाठ इत्यादी करता तेन्ना ताण सांगिल्ले वाक्य देव सत्य करून दिता तो कसकी एक सांगता देवाक स्मरण करून तो सांगता ताण सांगिल्ले वैके सत्य जावपा जाल्यार ताण वैकेची तितलेची तागेले अनुष्ठान इत्यादी करता
आणि कोण विचारचे येता ताका वैकेची तागेले तितले विश्वास उरता की ज्योतिषान सांगले म्हाका बरें जाता विश्वासच नारे भटमा माणूस सांगले त्या गलीन ते ज्योतिष थंय गेलो आनी कडेन कोण की सांगना आनी कडेन गेलो आनी ते सांगना आनी कडेन गेलो अशी उडत उरले न्ही तर कोणाचेर विश्वास ना हो सांगता हे कर म्हणून तो सांगता आनी कर म्हणून आनी सांगता आनी कर म्हणून तर विश्वास ना अशी उडत उरले न्ही तेन्ना तुमकां सिद्धी मेळटा मंत्रे तीर्थे दैवे दैवज्ञे भेषजे डॉक्टराचेर वेगळी विश्वास उरता तेतून आमकां केन्ना एकलो फॅमिली डॉक्टर म्हणून उरता एक फॅमिलीक एक डॉक्टर म्हणून आसा तो स्पेशलिस्ट कितलेय उरो बाकी कितलेय स्पेशलिस्ट उरो कुटुंबाक म्हणले एक फॅमिली डॉक्टर उरता तांगेर कशें कॉन्सेप्ट की म्हळ्यार की त्या व्यक्तीनं तागेले हातून बर मारे आमी तुमी ताका सांगले एक लंडनात तूं बरेची MBBS कोरून गेलो PhD कोरून MSc कोरून गेलो एकलो बरोय डॉक्टर आयला तागेले बच्चे म्हळ्यार नाका मारे मागीर फॅमिली डॉक्टर आसा तागेले हातून लागून ताणें एक इंजेक्शन दिलें पुरो फाल्यां भितर हांव समजता कितें की म्हळ्यार ताका विश्वास आसा त्या व्यक्तीन हात आपून गेलो ताणें तपासन करून गेलो एक औषध आनी करून दिलें म्हळ्यार ताका बरें जाता म्हळ्यार स्वता ताका इंटरनली विश्वास आसा तें ताका मनांतूच तागेर विश्वास आसा तें खंडीत ताका गुणमुख जावचें हागेर विश्वास ना कसकी गुळी दिता हे घेता ना रे बरें जालें ना ताणें दिल्लें बरें जालें ना म्हणून सांगता किंतु त्या फॅमिली डॉक्टरान सांगून म्हणून फुडें ना ताका आरोग्यवंत जाता म्हणले एक भावन आसा कित्याक इतलें वर्ष तुलें ना त्या व्यक्तीचेर ताणें विश्वास दवरलेलो आसा देखो मंत्रे तीर्थे दैवे दैवज्ञे भेषजे लास्ट गुरुचेर वैकेची विश्वास दवर आता तुम्ही तातून आमी सांगले तुम्ही विश्वास दवरले म्हळ्यार कितें तुम्ही इतले हट करून वेळोवेळी खंय आमी मोकामा आसले पदे पदे येवन स्वाम्याक आमंत्रण दिलें पदे पदे येवन स्वाम्याक तुम्ही भिन्न केले की आमगेल्या गांवां येवका स्वाम्यान वास्तव करका स्वाम्यार आयतारांगा अनेक धार्मिक कार्यक्रम करका गांवच्या लोकांक स्वाम्यान फलमंत्राक्ष दिवका मस्त तांगेले कसले अडचण आसली ते निवारण जावका हे कितें की स्वाम्यान एक दोन शब्द सांगले स्वाम्यान कसले तरी तांकां एक अक्षत दिलें तांकां एक दोन वाक्य सांगले तांकां बरें जाता म्हणलें विश्वास आशिल्ले निमतान त्या विश्वासा फल जावंक ना आज आमी हांगा आयिल्ले आसा देखून हे इतले स विशयाचे मंत्रे खाली आमचेर मात्र न्ही बाकी केलो विषय आसा मंत्रे तीर्थे दैवे दैवज्ञे भेषजे गुरु यादृशी भावना तुमगेल भावन कशी यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी तुमगेल भावन कशी उरता तुमगेल भावन अर्धकूट भावन असते अर्धकूट फल तुमगेल जर भावना अर्ध थोडे विश्वास आसा थोडे विश्वास ना जर अशें तर तुम फलय तशी तर संपूर्ण विश्वास आसा देवाचेरी गुरुचेरी डॉक्टराचेरी कसले खंयचे व्यक्तीचेर तुम्ही विश्वास करता फल ही तुमकां त्या विश्वासा समजावन घेवन तुमकां प्राप्त जाता म्हणून म्हालगड्यान सांगितलं तसं एक श्लोक त्या नैशीची हरिस्मृती सर्व विपद विमोक्षणी गुरुस्मृती सर्व संपत प्रदायिनी म्हणून म्हालगड स्वामी केन्ना सांगता देवाल स्मरण केल्यार कसले अडचण तापत्र कितें आसल्यार निवारण जाता गुरू स्मरण केल्यार सर्व संपत्ती प्राप्त जाता म्हणून सांगितलें तेतून हे एक भटकळ मोक्कामान हरी आनी गुरू रामदेव वीर विठ्ठलाले गोपाल कृष्ण देवाले आनी स्वाम्याले हरी आनी गुरुले सेवा घडी निमित्तान मुखावेळ दिवसान तूं भटकळान तो असेल तसले समाज बांधव तांच्या जीवनात कसले कष्ट आशिल्ले आसले कसले अडचण तापत्र आशिल्ले असले ते निवारण जावो आनी गुरुले उपासन की गुरु सेव केले निमित्तान कसन तुमकां अभिवृद्धी जावका कसन हे जावं ते सर्व ही तुमकां प्राप्त जावं तशी जावं देवाले प्रार्थना करताचे आमी विशेष जावन आतां सांगले की 2025 सार्थ पंचशतमानोत्सवाचे कार्यक्रम आनी घडचे आसा हाजे पयले पंचशतमान उत्सव घडले
कडेरी सपाद पंचशतमानोत्सव घडले 525th इयराचे सेलिब्रेशन घडले 500th इयराचे सेलिब्रेशन घडले आता मुकाबले 2025 550 वर्षाचे उत्सव घडचे आसा पयली आमकां एक चिठी दिल्ले की हांगा प्रतिनित्य लोकांक येवका मठांत येवन गेलो देवाक एक धार्मीक कार्यक्रम आनी जाता उरका म्हणून कितें हांगा कलिसंतरणाचे तुमी हें केल्लें आसा कडेरी लक्ष प्रदक्षिणेचे तुमी केल्लें आसा कडेरी लक्ष नमस्काराचे हें केल्लें आसा तदनंतर चतुर्थ म्हळ्यार तुमगेलें विष्णू सहस्रनाम 11,108 विष्णू सहस्रनाम पारायण इत्यादी तुमगेलें हें केल्लें आसा आता आनी कशें करीत म्हणगे न्हू तांणी आमगेले विचारलें तुर्त स्टॉप करा म्हळ्यार तुर्त स्टॉप करा म्हळ्यार 550 समजावन गे न्हू एक व्हड प्लॅन येवचो आसा 550 वर्षाचे उत्सवाक समजावन गे एक व्हड कार्यक्रम आमी गांभीर घेत आसा तेन्ना आमकां भटकलकाराले सहकार लागताले त्या निमतान आतां आरंभ केले आता खंयचे तरी तुमकां सांगले हे आरंभ करा म्हळ्यार कडेन आमगेले 550 वर्षाक कडेन हे करता कितें करता देखून आमी सांगला चतुर्थ स्टॉप दवरा कशी तुमगेले माघ मासांक करचें आशिल्लें तुमगेले हे विष्णू सहस्रनामाचे माघ मासांक करचें कशी 2 महिने पयले तुमगेले हे कार्यक्रम आतां परिपूर्ण जाता आसा कडेन मुकाबले कशें पौष माघ आनी हे येवचे आसा तदनंतर मठाचे अनेक कार्यक्रम आमी गांथून घेतिल्ले आसा मुकाबले दिवसांत तुमकां कोण घेवन येताले तेन्ना भटकळकारांक फुल्ल सहकार लागतालो तेन्ना पळयता म्हण भटकळकार कितले सहकार करताची कशी सहकार करताची कितले सहकार करताची आमचो आमकां विश्वास आसा भटकळकार करताले की कांय ना सिंपल आसा कित्याक मुकाबले दिवसांत कोण घेवन येताले आनी तूं आयच्या दिवसाक ना हे 5-6 दिवसाचे मुक्कामाक तूं मठाचे गौरवाक स्वाम्याले एक समाधान एक तुमी बरे रितीन सेव केले बद्दल आमी पुनः संतोष व्यक्त करताची देव सगळ्यांक बरो घडोवो तुमगेल्या जिवनांतू तुमगेल्या उद्योग वेवसायांतू तशी भटकळ पेंटेंतू तशी आमगेल्या शाखा मठांतू तशी नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरो आनी मुखावेल दिवसांतू आमगेले हे प्रांगण आमगेल्या बडेर मठाचे प्रांगणांतू अनेक अभिवृद्धी कार्य योजना आमी गांथून घेतिल्ले आसा आनी मुखावेल दिवसांतू हांगा वयतेची एक नवीन वडेर मठ पळोवप आसले अवकाश वयतेची अवकाश म्हणटाले गोपाल कृष्ण देवान ते उठू चलो सोन दिवका आनी तो समर्थ आसा आनी तोची प्रेरण दिवन आनी ताणेची ते सर्व ही कार्य घडोवन घेवंक तशें शक्ती सामर्थ्य ताका आसा आनी तो कोण दितालोची अंतू देव पुनः सर्वांक बर करो म्हणून देवाले प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परम भाशणात आमी मंगल घडयताची श्री कृष्णार्पण जय जय गुरु महाराज की